होबळेची सून श्वेता होबळेची आवय सुचित्रा शिरोडकरान रिटर्न कंप्लेन दिले उपरांत पणजे बायला पुलिसांची एक टीम होबळेच्या मेरशे घरा पावली। उपरांत अनिल होबळेची सगळी फामील धरून सून श्वेता होबळे एकाच गाडयेन पणजे पुलीस स्टेशनार पावली। तपास अधिकाऱ्यां मुखार दिल्ले जबानेत श्वेता सांगता ते प्रमाण अनिल आनी फामील 2009 तांचे लग्न जायत सावन खंय पयशे मागत आसतात। फाटले कितलेशेच तेंप होबळेची फामील खंय ताचो मानसीक आनी शारिरीक छळ करता। श्वेताचे हेच जबानीच्या आदाराचेर पुलिसांनी हुंडो मागप, छळ करप आनी गुन्यांवकारी कृत्यांक लागून अनिल होबळे, ताची बायल संध्या आनी पूत मिलिंदा आड FIR केला। A complaint has today been filed at the Women's Police Station at Panjim against Goa BJP Vice President Anil Hoble for having physically assaulted his daughter-in-law and over the years having continuously demanded extra dowry money from the girl's parents. So this complaint has today been registered at the Women's Police Station, and FIR has been registered against Anil Hoble, who now is also the chairman of the OBC Corporation, against his wife Sandhya and the son Milind Hoble. They all have been booked on the offences under section 498A, 323, 506(2), read with section 34 and sections 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act. Almost all the offences are non-bailable. Anil Hoble, wife Sandhya and son Milind would obviously have to be arrested. Right now they are inside the police station, so they would have to be arrested, and we are also right now going to move the court through an intervention application in case Anil Hoble and his family moves for anticipatory bail. We will be strongly opposing the anticipatory bail. The applications are already ready. We are filing it now before the court, the intervention application, as soon as Anil Hoble tries to seek anticipatory bail. See, FIR register जाला म्हणजे कितें आसा, जेन्ना कंप्लेंट कोण करता तेन्ना FIR करपाचीच आसता। FIR register जाला उपरांत all parties are here, accused are also here, victim is also here. It's unfortunate that it's a domestic matter which has reached to this stage, and I'm sure it will be resolved by today or tomorrow. Arrestable chances कितें आसा? कसल्या गोष्टीक अरेस्ट करपाक जाय? सुप्रीम कोर्टाची क्लियर कट गायडलायन्स आसा, असल्या मॅटरांनी अरेस्ट करपाची कसलीच गरज ना। police are competent to investigate, they will investigate and they will find out whether arrest is required or not. Recovery करपाची गरज ना, कितें करपाची गरज ना, why arrest is required? See, politically कोण आसा हाच्या फाटल्यान आमकां कांय कळना, पूण असले गोष्टी politically when it starts as a domestic thing, but it is usually used as a tool to have political gains. So probably it can be used as a political tool, but I don't think it's a matter of two families, two human beings, and there are other people who are connected, like the kids who are connected to this. I don't think anybody should be considering it to be taking as a political tool to obtain political mileage for sure. It's a matter of investigation. If somebody makes an allegation, the matters are drafted by the lawyers. It is not that the girl has drafted a complaint and filed it. So I'm sure there may be something that does not meet the eye, but again it's a domestic matter. I don't think it has got anything to do with dowry. And the allegations are made, the police will investigate and find out what the truth is. इतले मजगती बुधवारा सांजे उसरा होबळेची सगळी फामील घरा गेली। होबळे म्हणटा हे सगळे आयरिशाचे कर्म। हो आमचो फॅमिली मॅटर आणि पॉलिटिकल मोटिवेटेड केला बाय आयरिश। सारखंच सांगपाचें ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीस कांयच सांगू ना। आमच्या फॅमिली भितर मातशें घरचेच हे प्रॉब्लेम ते सॉल्व जावपाक जाता, इजी जाता, कांयच सांगू ना। हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड आनी म्हाका हेजेर चड कांय उलोवपाचें ना। तुमकां कितें विचारपाचें आसा तरी आसतना विचारा म्हाका। अच्छा, पुलीस कितें म्हणटा? पुलिसांचे कितें? पुलिशेन म्हाजो स्टेटमेंट घेतला। तेणें तेज्या आवयन आनी बापायक तेजो तो सोयरो आहा तेजो बेस्ट फ्रेंड, तेजे कडल्यान ताका रिलेशन केलां आनी इन्फ्लुएन्स केलां आनी अशी फॅब्रिकेटेड केस करपाक लायता। आयरिसाचो फ्रेंड तेजो मावस भाव वयता, तेज्या थ्रू ताणें फॅब्रिकेशन केलां आनी कांय ना। आनी कितें करपाचें वाडयला तेंच्यांनी, हितून अशें कांयच ना। सारको बारीक इश्यू आसलो तो तेंच्यांनी आतां सारको व्हडलो करून दाखयला। सारकें पॉलिटिकली आमचें नांव आनी आमची इमेज आनी आमचें बरें रिलेशन आहा तें स्पॉयल करपाक तें सारकें बरें आहा आमचे कडेन। केन्नाच लायफान खंयचो ताणें कंप्लेन करूंक ना, आमी केन्ना कंप्लेन करूंक ना, तेजें केन्नाच आमचे कडेन वायट रिलेशन ना। हें आतां फॅब्रिकेशन करूंक सोदता तो।
फक्त नावाची बदनामी करपाक आमकां. कित्याक पयलीं पासून म्हाजेर तो हें चालूच आहा तेजें आनी तेजेर खंयच साधना म्हणून तो फ्रस्ट्रेट जाला आनी मागीर आतां पर्सनली आमच्या फॅमिलीचेर पावलो तो. आवय तेणेच केल्या तयार तेजो मावसा भाव आहा तो सारको आयरिसा जिगरी दोस्त तेच्या थ्रू केला तेणें. पूण ताच्या आंगाचेर इंजरीज आसा ताचे कितें कोणाच्यो? मेडिकल टेस्ट ताची जीएमसीन जाल्या तातूंत इंजरीज आसात. तेका इंजरीज आहा म्हणून सांगल्या. हय दोळ्या कडेन हांगा म्हाका खबर ताच्या तोंडार बिणार इंजरीज आसात. इंजरीज आहा जाल्यार म्हाका कांयच खबर ना आनी म्हाका सारको फुल्ली म्हाजी बायल एक्स सरपंच आतां रिसंटली पंच आनी आमकां ते सगळे पॉलिटिकली आमचे तेंच्यान बरें जाता तें पळोवंक जायना म्हणून हें केलां. पूण ताच्या आंगार इंजरी खंयच्यान म्हाका खबर ना एखाद्या तेंच्यांनीच केल्या जायत तेज्या आवयन केल्या जायत बापायन केल्या जायत भयणीन केल्या जायत तेन्ना जाल्यार प्रूफ दाखोवची थंयसर कितें केलां कोणेन तें आनी केन्ना जालें पळय तें. तेणें स्वता अशें कांयच सांगूंक ना. ते ना पहिल्यापासून आम्हाला त्रासच देत होते आमच्या मुलीला, म्हणजे डावरीसाठी वगैरे चालूच होतं त्यांचं. आणि आता तर त्यांच्यानी मारायला पण चालू केलं, तिला घरातून बाहेर जा म्हणून सांगितलं आणि रात्री 2 वाजेपर्यंत आम्हाला फोन त्यांचे मुलीला घेऊन जा म्हणून. तर आम्ही रात्री आलो, म्हणजे आता दुपारी आलो काल आम्ही. आणि आम्ही कसे मारणार आमच्या मुलीला, आम्ही असतो मुंबईला. त्यांचं म्हणणं आहे की आयरिश जो माणूस आहे त्यांनी तुम्हाला भडकवलंय आणि ही कंप्लेंट. त्याने काही नाही केलंय. माझ्या मुलीचा प्रश्न आहे तर मी लोकांचं कसं त्यांचं कसं ऐकून हे एवढी वर्ष यांना झेलतोय ना आम्ही. यांना सगळं डावरी काय गाडी सुद्धा यांच्यानी आमच्याकडे मागून घेतली. कसली गाडी? ही क्विड गाडी. आता 1 वर्ष झालंय मुलाने वगैरे द्या, म्हणजे एकसारखं तो मुलीचं हॅरेसमेंटच करत होता. होबळे बीजेपीचो उपाध्यक्ष म्हूण काँग्रेसीनूय फंड मारले. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार बाब अनिल होबळे म्हणटा तो वायस प्रेजिडेंट जावन आसा BJP पक्षाचो. आयज आनी इतली व्हडली लजेची गजाल जाल्ली आसा. हें म्हाका दिसता एक इट्स अ व्हेरी शेमफूल एक्ट बाय अनिल होबळे एंड हिज फॅमिली हू हॅव डन फॉर अ वुमन एंड आफ्टर ऑल शी इज अ वुमन. सो आय एम टेलिंग यू, आय एम गिविंग एश्युरन्स दॅट माय टीम, महिला काँग्रेस टीम, in a day's time we will go. आमी तिचे सुनेक देखून मेळटली आनी आमी फूल सपोर्ट दितली आनी त्या बायलेक लागून आमी झगडटली. बिकॉज वी कंडेम सच एन एक्ट. इट्स अ व्हेरी चीप एक्ट. जे पक्षाचे लोक आपल्या स्वता बायलेक सपोर्ट आनी रिस्पेक्ट आनी मान दिवपाक शकनात ते आनी दुसऱ्या जनतेच्या आनी दुसऱ्या बायलांक कितें बरें दितले हाजेर हांव प्रश्न करतां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.